आमी आसा करसवाड्या पेडे हेच्या मदीं जो सर्वीस रोड आसा थंयसर आहा मेन नॅशनल हायवे 66 आनी हे फाटल्यान दिसता पळय ते उदक सर्वीस रोडाचेर उदक भरून रावल्लें आसा सादारण दोपारभर उदक काल जो भरपूर पावस पडलो त्या पावसाक लागून हांगासर उदक भरता प्रत्येक फावटी हांगासर मातसो पावस पडलो काय उदक भरता आनी सर्वीस रोड असल्या कारणान हांगा वचून टू व्हिलरी फोर व्हिलरी करसवाडा बिचोली वचपाक हांगांतल्यान टर्न घेतात पूण सद्या उदक भरून रावला कितल्योश्योच गाडयो हांगासर त्या उदकांसून गेल्या आनी बंद पडले फुडें थंयसर एक मागीर कोणे तरी बॅरिकेड घातल्यान तो रस्तो बंद केला पूण हो रस्तो आनी हायवे हो जो लोकांक जावं लोक हांगासर येयल्ल्या दिसा हे करतात थंयसर तो सर्वीस रोड बी किंवा जे जंक्शन पासून फुडें पेड्यान आसा थंयसर कितें तरी ठोस उपाय करचो म्हूण तेचेर हांगा कोणूच कांय केलें ना दुसरी एक घटना म्हणजे हायवेचेर म्हणजे कोलवाळ करसवाड्याच्या मेनान कोटलीच्या वेळार कोणे तरी राती गाडयेन हाडून ते खडयेची मुर्रास हाडली आनी मदींच हायवेच्या रस्त्याचेर उडयले आनी सकाळी फुडें ते मुर्रासीचेर येवन दोग जाण टू व्हिलरवाले पडले आनी हे जाले तरी बरें तांकां व्हडलें कांय जावंक ना म्हणून पूण त्या उपरांत थंयसर कोण ट्राफिकेन फायर ब्रिगेडीक आपयलें आनी फायर ब्रिगेड येवन ती सगळी मुर्रास आहा पळय हायवेचेर पडलेली ती सगळी सायडीक काडल्या अशें सांगपाचें म्हटल्यार हांगासर हायवे आसा हो हे आसा पूण हाचेर कोणाचोच लक्ष ना किंवा कोणूच ताका वाली नाका अशें दिसता स्टुडंटा खातीर पेड्यांचें नांव श्यामसुंदर फक्त Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.